नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। वन विभाग, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती यांनी मंगळवार रात्रीन हृदयाघातान निधन झाले। तेमका 62 वर्ष वय झाले। रात्रीन शौचालयात गेल तेन्ना तेमी थंयत पडले। 10 मिनिट जाल्यार बी तेमी भायर येयना जाल्ल्यान तेमगेल कुटुंब सदस्यान दार काण पळयले। बेशुद्धीत पडील आशिल्ले तेमका MS रामय्या दवाखान्यात व्हरून दाखल केले। ICUत आशिल्ले मंत्री उमेश कत्ती मंगळवार मध्यरात्री अखेरचो श्वास घेयले। उमेश कत्ती हेमगेल बापूय विश्वनाथ कत्ती 1985 सालात MLA आशिल्ले आणि तेमगेले अचानक निधन जाल्ले। त्या वेळाचेर खाली आशिल्ल्या स्थानाक स्पर्धा कन उमेश कत्ती हेमी निवडले। आपल्या 25 वर्ष वयाचेर MLA जाल्ले उमेश कत्ती सतत 8 पटी MLA जावन अधिकार घेयले। कर्नाटक राज्या भितर जास्त वेळात निवडिल्ल्या MLA पैकी उमेश कत्ती हेमी एक जावन आशिल्ले। आपली इच्छा मनोकामना पूर्ण कर म्हूण देवा कडेन सांगणी करचे, अलग अलग सेवा अर्पण करचे आमी पळयलात आणि आयकलात। पण आपणाक पोलीस जावू जाय म्हूण देवाल्या देणगी पेटयेत चिठी बरोवन घायली एक अप्रूप आणि सादेपणाचे प्रकरण भटकळ तालुक्यात नजरेक येयले। भटकळ शहरात पोलीस विभागा वतीन प्रतिष्ठापन केल्लो गणेश उत्सवात एक भक्तान देणगी पेटयेत आपली मागणी चिठयेचेर बरोवन घायला। आपणाक पोलीस जावचे मनात आसा, आपल्याली इच्छा पूर्ण करा अशें चिठयेचेर बरयला आणि देणगी पेटयेत घायला। पैसे काडतना ती चिठी पोलिसाक मेळ्ळी। चिठी वाचिल्ल्या पोलिसाक युवकाले सादेपण दिसून येयले आणि आनंद बी जालो। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, अपग्रेड योर होम। सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा। टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हीटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा। तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टावर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगढ़, कारवार। कॉन्टैक्ट नंबर 0899256369। मोबाइल नंबर 7757952622। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकांचो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांना खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस। तसेच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस असा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात। नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगढ़, कारवार आणि सांतीर एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार। शाळेत गेल तेन्ना सरप चाबून 12 वर्ष वयाचो बालक गंभीर आशिल्ली घटना भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर नॅशनल कॉलनीच्या सरकारी शाळेत घडली। 5वी शिकतालो विद्यार्थी अल्फाज सरताज हेका सरप चाबलो। शाळेच्या वर्गात आशिल्ले तेन्ना खिडकेच्यान पेन्सिल भायर पडले। ते हाडूंक गेले तेन्ना विद्यार्थ्याल्या पायाक सरप चाबलो।
ताबडतोब त्याका मुर्डेश्वर खासगी दवाखान्यात प्रथम इलाज करून नंतर भटकळ तालुका आस्पत्रेत दाखल केले. वीर सावरकर बुलबुल पक्षीचेर बसून हुडताले अशें चढत वर्णन केल्लो पाठ घडा पुस्तकाच्यान काडूंक जाय म्हण भारतीय विद्यार्थी फेडरेशन SFI हेमी आग्रह केला. हेचे संबंध उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्रीक अर्ज दिल्ले SFI कार्यकर्त्यान अलग अलग शैक्षणिक समस्येच्या परिहाराक बी आग्रह केला. पुस्तकात सावरकर बद्दल चढत वर्णन केला. तेजेन विद्यार्थीचेर परिणाम पडटा. वाडच्या भुरग्याल्या तकलेत असत्य आणि अवैज्ञानिक माहिती घालचे चुकीचे आसा. तशें म्हण पुस्तकाच्यान हो खडा कान ओडूंक जाय म्हण SFI हॉस्टेल घटकाचे नायक वीरेश राठोड हेमी सांगले. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅದು ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖಂಡನೆ SFI ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಘ ಪರಿಹಾರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಂತ ನಾವು SFI ಇಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. वन अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग मंत्री उमेश कत्ती हेमगेले अचानक निधनाक मंत्री शिवराम हेबार हेमी शोक व्यक्त केला. उत्तर कर्नाटकाचे धाडस आवाज आशिल्ले उमेश कत्ती हेमी राज्यात अलग कृषी बजेट करून शेती विकासाक श्रम घेयले. हेमगेल्या निधनान राज्याच्या लोकांन एक जननायक गमयलो. उमेश कत्ती हेमगेल्या आत्म्याक देव सद्गती दिव आणि तेमगेल कुटुंब कार्यकर्ता अभिमानीक दुःख सहन करची ताकद दिव अशें कार्मिक खात्याचे मंत्री शिवराम हेबार हेमी ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕನ್ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತ ಕೇಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೈಕ್ಗಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. कार अपघातात कारवार तालुक्याच्या किन्नरचे एकच कुटुंबाचे 3 लोक जाग्यार मरण पाविल्ली घटना गोवा काणकोण तारी हांगा घडली. गोवा काणकोण तारी हिंगा 2 कारी मदीं अपघात घडलो. कारवारच्यान गोवा वयतीत आशिल्ले कारवार तालुक्याच्या किन्नर अंबेजूकचे एक कुटुंबाचे 3 लोकांले मरण जाले आणि 5 लोक गंभीर जखमी जालात. गोवा वास्को रावताले किन्नर मूळवासी हरीश नागेकर, उल्हास नागेकर आणि वीणा उल्हास नागेकर हेमी जाग्यार मरण पावले आणि सैवी हरीश नागेकर हेमी जखमी जालात. आवय बापूय आणि पुताले मरण जाले आणि सून गंभीर जखमी जाला. तशेंच आनी 4 लोक गंभीर जखमी जालात अशें कळून येयला. हणकोण उत्सवाक येयले हेमी परत गोवाक वचूं वयता आसतना अपघात घडलो. कर्नाटकाचे मंत्री उमेश कत्ती हेमगेल्या निधनाक हळयाळ MLA माजी मंत्री RV देशपांडे हेमी शोक व्यक्त केले. उमेश कत्ती हेमगेल्या निधनान कर्नाटक राज्याच्या राजकारणाक व्हड लुकसाण जाला. देव तेमगेल कुटुंबाक आणि कार्यकर्त्याक दुःख सहन करची शक्ती दिवू अशी तेमी प्रार्थना केलात. ಈ ಒಂದು ಆಘಾತ ದುಃಖ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो सिया
आयच्या इतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.